मांद्र्यान जिखपाची क्षमता लक्षात घेवन पक्षान दयानंद सोपटेक तिकेट दिल्या। पार्सेकरान घेतिल्लो निर्णय चुकीचो आसा। पार्सेकर आनी उत्पल पर्रीकरान घेतिल्ल्या निर्णयाचे दूख आसा। मात पक्षाक फरक पडचो ना म्हण भाजपाचो गोय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। तिकेटीचो जो विषय आसा हो लोकल नेतृत्व ठरयना हे तांकांय खबर आसा, कारण ते पार्टीचे अध्यक्ष आशिल्ले, ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी त्यामुळे तो निर्णय जो आसा तो केंद्राक घेतलो वता आनी ते करता आसतना विनेबिलिटी ही एक क्रायटेरिया आसता। ह्या क्रायटेरियाच्या माध्यमांतल्यान दयानंद सोपटे हांकां तिकीट दिली गेली, तिकीट डिक्लेअर केली। पण म्हाका दिसता की लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यांनी जो निर्णय घेतला तो दुर्दैवी निर्णय आसा। केवळ आमदारकी मेळप किंवा तिकीट मेळप म्हणजेच पार्टीचें काम हें अत्यंत चुकीचें आसा, कारण एक आमी चुकीचो संदेश सकयल्या कार्यकर्त्यांक दितात। एखाद्या सकयल्या कार्यकर्त्यान जर ही गोष्ट केल्ली आसत जाल्यार आमी ताका विचारतात, पण त्यांचो एक मान, त्यांचो सन्मान राखपाक लागून भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वान तांकां पूर्णपणे दिल्लीक आफोवन व्हेले, तांचे कडेन उलयले, 2 वेळार ते गेले आनी ताका लागून हे सगळे करतकच सुद्दां तेंच्यांनी जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी आसा। असो निर्णय घेवप हो चुकीचो आसा, कारण म्हाका हांव स्वता म्हज्या बाबतींत सांगता, 2012च्या निवडणुकी भितर 2007च्या निवडणुकी भितर म्हाका 160 मतांनी हांव निवडणूक हारिल्लो आनी 2012च्या निवडणुकी भितर त्या वेळाचेर हांव पार्टीचो स्टेट सेक्रेटरी आशिल्लो। पण ज्या वेळार म्हाका तिकीट दिली ना हांवें पार्टी सोडूं ना, हांव पार्टी बरोबरूच रावलो आनी त्या वेळार म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी ही खूब व्हडली पार्टी आसा। एक इलेक्शन लडोवना म्हणून कांय जायना, कारण प्रत्येक कार्यकर्त्याचो मान सन्मान राखप हे भारतीय जनता पार्टी भितर आसा आनी म्हणूनच राजेंद्र आलेकर सारके एक भारतीय जनता पार्टीचे एक ज्येष्ठ नेते आज आमच्या एखाद्या गोंयच्या धाकट्या राज्या भितर आसून सुद्दां पार्टीन त्याची दखल घेतली आनी तांकां हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल केले। आनी केवळ भारतीय जनता पार्टी निवडणूक लडयली म्हणूनच रिस्पेक्ट मेळटा आनी निवडणूक लडोवना म्हणून रिस्पेक्ट ना अशें अजिबात ना। हांगा प्रत्येक प्लॅटफॉर्माचेर पार्टीक जर काम केलां आसत तो रिस्पेक्ट, तो सन्मान मेळटा। पण एखाद्यान जर ठरयल्लें आसत की म्हाका निवडणूकूच लडोवं जाय जाल्यार ताका आमी कांय करपाक शकना। पण म्हाका दिसता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट म्हणून अत्यंत दुर्दैवी निर्णय आसा। वायटूय दिसता, कारण ताणें आमचे बरोबर बरीच वर्सां आमी तांचे बरोबर काम केल्लें आसा आनी ताका लागून हो अत्यंत चुकीचो निर्णय आसा असो म्हाका दिसता। पण फायनली प्रत्येकाक डेमोक्रेसी भितर निर्णय घेवपाचो अधिकार त्या मनशाक आसता आनी ताका लागून ताका दिसलें आसतलें की निवडणूक लडोवप म्हणजेच सगळ्यांत व्हडलें अशें दिसलें आसूं शकता कदाचित। पण म्हाका जर विचारलें आसत जाल्यार हें चुकीचें आसा आनी ताका लागून म्हाका पूर्ण खात्री आसा मांद्रे मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार म्हणून दयानंद सोपटे 100% निवडून येतलो, इतलें हांव तुमकां खात्रीन सांगपाक सोदतां। हे पळय, भारतीय जनता पार्टी ही सदोदीत कार्यकर्त्यांची पार्टी, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचणारी पार्टी आसा। एखाद्या कार्यकर्तो जर एखादो गेलो आसत डेफिनेटली पार्टीक थोडे तरी वायट दीस, कारण एक कार्यकर्तो खूब घडोवपाक भरपूर कश्ट पडटात। त्या कार्यकर्त्याची पॉप्युलॅरिटी करपाक पार्टी भरपूर प्रयत्न करता। पण हे सगळें करून सुद्दां एखाद्या कार्यकर्त्याक दिसलें की ना म्हजें निवडणूक लडोवना जाल्यारूच म्हजें सगळें, कारण तांच्यांनी सगळीं पोजिशनां घेतिल्लीं आसात। तांकां अध्यक्ष केले, पार्टीचे महामंत्री आसले आनी मुख्य म्हणजे सर्वश्रेष्ठ राजकारणांतलें पद जें आसा गोंया भितर तें मुख्यमंत्री, हाच्या पेक्षा व्हडलें पद अशें म्हाका खंयचें अशें दिसना। आनी ताका लागून तांकां दिसलें की हें सगळ्या पेक्षा आमदारकी लडप हें सर्वश्रेष्ठ अशें जर दिसलेलें आसत जाल्यार तो दुर्दैवी निर्णय आसा अशें हांव म्हणटां।